गीत घेवया पेज नंबर 2 A3 आमी भुरगीं सोंपोलीं. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुमकांय देव कृपा ह्या दिवं. मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनान दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरी तिनतेसां आसात ती आमी आतां देवा मुखार दवरया. आयज आमी भाग्योंत माथ्यो दोरमदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब समोर उमता. Intesão, birthday, Thanksgiving and good health for Clara D'Souza. Thanksgiving Mass by Agnello and Cleta Fernandez, silver wedding anniversary. Mass for blessings, health and good and for healing. Joseph Fernandez, Shaila D'Souza, Stanwick Goes, Valrusha Goes. Masses for the souls of Molindo Rodriguez, Valentina Queteria and Victorino Rodriguez, Luis and Maria Caitan, Troilan Francisco Vaz, Jose Santa Rita Coelho, Joe Goes, Francisca Vaz, Benicia Saldana, Adeline de Melo, Constancio Salvador Pereira, आणि Olympia Menezes Zapasot ह्या मिसूय भेटलेली आसा. तिका ऑपरेशन आसा ते बरे भशेन जावच्याक तेणेन हे मीस भेटलेली आसा. तर आयज आमी बर्थडे हाचोय सेलिब्रेट करता. लविना आणि लेविनो ही सगळी इंतेसां मनात दवरून आतां आमी ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे आमी आतां मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बगून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मोहिमा देवाक सुर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोदेदाद देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा दोन वळसुलदारा मातेवाक जेजूचो दोन दूत जावंक वडेक काकळुतीन तुवें विंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजांत ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखणेंत आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान परगट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटूंक भाग्यवंत मातेवेचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात दुलोप आनी सोंसणीकायेची एकामेकाच्या मोगाक सोंसतात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यान तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक बावाट, एक स्थान, एक देव, सगल्या वयर सगल्या भितर आनी सगल्या सोबें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां ते प्रमाणे आमच्या मदल्या जण एकल्याक एकेरीत देणें दिलां आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केल्यात, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवली आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हें तांचे सेवे उद्देशी भक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताचे कूड बांदून हाडूंक अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातलीं आनी क्रिस्ताचे बर्तेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराल देवाची मोहिमा वंदिता. मोळप तांच्या आतांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलीत आसा. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच जायना. तरी शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमे पर्यंत तांचो संदेश पावता.
आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbes porok, soy sorbes porok. आमी तुका वाकाणटान देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुतांचो मोमेमो जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Soy sorbes porok, soy sorbes सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिश्यां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिश्यांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसला तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबाविवीण सुगुण्यांक न्हय, पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्तो. सुगुण्यांक आनी ओगुण्यांक सुगूण कोणा कडेन आसता? देवा कडेन. आनी जीं कोण देवाच्या एकवटान जियेता तांकां हे देवाचे बाग फावो जाता. तीं सुगुणान जियेतात. सदांच हे मनांत दवरया, उज्यान तर आमी एक कांटी घालीत ते कांटी उजो जाता. आमी तर देवाक जो आमचे भितर आसा ताका आजीर जायत आमी ताचे सारकें सुगुणांनी वतल्या. ताचे सारकें आमी उदीक जातल्या. ताचे सारकी ना तेन्ना आमी अगूण जावंक लागले. गूण नासलेले म्हणजे कितें? गूण कसले आसात? संवसारी गूण. संवसारी गुणांत कसलें जिवीत जियेता? आपल्यापणान म्हजेंच सगळें चिंता, दुसऱ्यांचें चिंता, दुसऱ्यांक आमी मारून उडयता. सगळ्यांनी म्हजे पासत सगळें करूंक जाय, हे भाशेन आमचें जिवीत जाता. संवसारांत तर बारीक नदर मालीस जाल्यार हें सगळें संवसारांतलें चलता. आनी दिताय जाल्यार म्हाका कितलें तांदूतलें मेवतलें ताका लागून. आनी आमी हे भाशेन खूब फावटीं जियेता. तर हे अगूण जिवीत. असल्यांक तो आतां आपोवंक आयला. असल्यांचो तो अदीक मोग कोत्ता. हें तो आमकां कळीत कोत्ता. 2 वसूलदार, वायटोवी मनशां, तांचे पासत तो आयला म्हणून तो आमकां कळीत कोत्ता. तर आतां सुगुणी जिवीत वय जियेता, पूण ओगुणूय आमचें सवें आसा, तेय बी आमी ताचे सरचें हाडूंक जाता आनी तो खुशालपणी आमकां पत्करता. हो जाण आसा जेजू आमचो. तर भयणीन आनी भावनो, हिंच्याय पावंड्यार आसूं आमी. सुगूण वो निर्गुण, ओगूण, त्या दोनूय भागांनी आसत तर आमच्यान जेजू सरची येवंक जाता. आमचें पातक आसा जाल्यार तें कबूल करून ताचे बोगसणे मागूंक जाता. तो आमकां बक्षिता
आनी तो आमचे बरोबर जियेता, तो सदांच आमचे बरोबर आसा. हें अगुणी जिवीत आमचें जितलें ताका दितलें हांव तितलें ताचे सुगूण आमचे सवय बसतले. आनी आमी दर दिसा हे भाशेन कशें जेवंक जाता तुमकां सांगलां हांवें. सुस्कारांतल्यान सुस्कार आमकां ताच्या एकवटान दवरता. सुस्कार म्हणजे आमी ताका ताचे सवय रावलीं की ना ताचे गूण आमचे सवय वाडोवंक लागतात. सगळे अवगूण पळय आसात ते ताचे दवरले, सुगूण ताचे आमचे सवय भरोन येतात प्रत्येक सुस्कारांत. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या जिवितान सारूंक जाता. तेन्नाच की आमी खरीं क्रिस्तांवां जाता. म्हणून पळयात, एकूच देव आसा, एकूच बावतीम आसा, सगळे एकूच आमी जेजू सगळे जियेतिल्लीं मनशां. तर हे दोळे भावार्थाचे आमकां मेळच्या जेजूच्या एकवटान आमी सदांच रावया. मातेव कोण आसलेलो? पातकी मनीस. कित्याक पातकी? तो रोमच्या लोकां पासत वावुरतालो. तो दोन वसुलदार आसलेलो. तो सगळ्या जाणांक वखता म्हणून ताका वो हें काम दिल्लें. तांचे पासून वावुरतालो तो. आनी तातूंत कितें करतालो? बरें 100 रुपया दिवंक जाय. तो कितले घेतालो? 500 रुपया. 400 रुपया कोणाचे? ताचे. बाकीच्यांक तो सगळ्या जाणांक वांटतालो. हे भाशेन ताचे सगळे आमीग आसलेले, दोन वसुलदार आनी वायटोवी मनशां. असल्याक जेजू निवडटा. तो निवडल्या उपरांत कितें करता? सगळें आपलें सोडटा, आसा तितलें गरिबांक दिता आनी जेजूचो पाटलाव करता. कांयच घेनासतना ताचे भाशेन जाता. आनी ताचे भाशेन जाल्या उपरांत बरो बारकायेन ताका पळयता. बारकायेन सगळें कितें करता तितलें. आनी ताचे बरोबर हे भाशेन जियेल्या उपरांत ताच्या जिविताचेर तो बरोवन दवरता. मातेवाचें शुभ वर्तमान आसा पळय तें ताणेन बरयल्लें आसा. तो कोणा पासत बरयता? जुदेवां पासत. जुदेवांक देवान सांगलेलें हांव सोडूणार दाविदाच्या कुळ्यांतल्यान धाडटलो म्हणून. ते ताका पत्करिनात. पूण असल्यांक तो दाखयता की खरेंचपणी जें पवित्र पुस्तकान पवित्र प्रवाद्या मदें बरयल्लें आसा तितलें जेजूच्या जिवितान दिसून येता. आनी ताणें ते भाशेन तें बरयल्लें आसा. जशे भाशेन तोरा म्हणटा पळय तो जुदेवांचो म्हणल्यार तो बायबल, तातूंत ते 5 भाग आसा. तेच भाग ताणें हांगसर दाखयल्या कशे भाशेन जेजू खरोच त्या काळांतलो आतां तो जिवंत आसा आमचे मदें म्हणून. पूण ते ताका पत्करिना. तरी पूण तो तांकां सांगता तुमचे पासत. तुमी तर ते भाशेन करिना जाल्यार हें सर्गेचें राज दुसऱ्याच्या ताब्यांत करून ते फुडें वतले. हे भाशेन तो तांकां परगट करता. आनी आमी जाणो कशे भाशेन ताचे शुभवर्तमान काबार जाता पळय तें. जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमचें सगळें सदां काल आसा, संवसार सोरो पर्यंत. म्हणटा हें आमी मनांत दवरया. आमी केन्नाच एकसुरी ना. जीं कोण एकसुरी आसा म्हणटात पळय तीं आपल्यापणान जियेतात. पूण जेजू आमचें सगळें आसा ताका विसरतात. हें कसल्यान जिवीत आतां? सुगुणी अवगुणी. अवगुणान जियेतात. पूण असल्यांक तो सोडिना. असल्या फाटल्यान तो येता. तर भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां जेजूच्या एकवटान सगळीं अदीक जिवया. हे भाशेन आमचे हात धरया उंटयेन, दोळे बंद करया. एकूच मिनट जेजूच्या एकवटान सारया. आनी हे परी सारलीं की ना मागीर सदांच आमच्यान सारूंक जातलें. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांचीं बोटां आसात थिंचोतान तकले मेरेन कुडींत सगळ्या सांद्यांनी कुडीच्या मनांत भावनांनी आनी आत्म्यान जेजू बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत सगळो सुस्कार पिळून भायर काडया. मागीर बरो सुस्कार घेवया. त्या सुस्कारान जेजू आमकां बरें पळय आहा तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरून काडटलो. हो अणभव आमी घेवया. आनी सुस्कार सोडटना ताचें बरेंपण आनी आमचें आहा तितलें ताका एकवटान आसा तें ताचे सुरक्षीन दवरया. आनी हे परी ताणें आमकां सांगलां त्या प्रमाणें
फांटो दाखविलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तुंगी फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. तर ह्या वेळार बापा कडेन मागया, आमी सगल्यो आमच्यो विनंती ताचे सवेन दवरया. मिसाची इंतेसां आसात तीं बी आनी आतां सगळीं जाणां जीं दुयेंत आसात तांकां सुटका दी म्हणून आमी मागया. तांचे पेकोणी पासत आतां आमी हें मागणें उबारुया. सोरपोदेदरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळायेन आयकून घे. ही हांवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 38, C24, मातेचें भांगार करूंक. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदिदात देवा बापाक मानता तुसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत खर्चिली. तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमानां परगोडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनांत आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्यार तुजो हीण तूं कदींच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळीत तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गींचे सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट पोरगोटुया. Soumia Jésus tuže moronomi somoronga, tuže mono život monami morgona, tuja reniam ame otreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची मायेत सांगाती, तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी चोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावया आनी सगळीं आमची इंतेसां काळजांत धरून आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोवन चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरुमदूतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका व्यंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 55, D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखी सोंपी सोशे उदक, उज्या दिव्याक मोलपिसलेचे, योद्राक सोलोंग मोलुबेचे, उज्या दिव्याक मोलपिसलेचे, योद्राक सोलोंग मोलुबेचे. तुझे मागून मग्न जिवीत
दोळे धांपून जेजूच्या एकवटान वो वेळ भितरल्यान आमी सारया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींचे बापा, भाग्यवंत माथेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणाराक आपल्या घरा जेवणाक आपूण सोनामान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय, बोगोर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाचे शिकवणी प्रमाणे आमी जिवंक पावो. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सगळ्यांक तुमकां मातेव शुभ वर्तमानाच्या ह्या फेस्ताच्या दिसा तुमकां परबी दिता. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑन द फीस्ट ऑफ सेंट मॅथ्यू. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच आनी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सुरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 92 F15 मोसो पाटलाव करूंक.